Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. फोंडेच्या लोकांचे कितें काय म्हूण प्रश्न. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आशिल्ले हे आयडी हॉस्पिटल कितल्याशाच लोकांक वे प्रसंगाक आधार. सगळ्या क्रिटिकल केसींचो भार जीएमसीचेर घालतले काय म्हूण प्रश्न. फाल्यां जर खंयचो एक भुरगो पडलो जाल्यार इमर्जन्सी खातीर तुमी एक्सपेक्ट करता की आमी ताका शिरोडेच्यान फोंड्याच्यान जीएमसीन व्हरपाचें, ह्या खातीर आमचो विरोध आसा. कोणाकूय एटॅक येता, कोणाकूय कितें प्रॉब्लेम जालो, कोणाकूय स्ट्रोक आयलो, तर ह्यो केसी जेन्ना हांगा येतात आनी जीएमसीन धाडटात, पण हांगा प्रायमरी हेल्थ मेळटा कॅर तांकां, तेही जर तुमी बंद केले जाल्यार हेचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो हो आमचो दुसरो प्रश्न. तिसरो प्रश्न, ज्यो हांगा कॅटरेक्ट ऑपरेशनां जातात, ज्यो हांगा डायलिसीस जातात, तेही बंद केले. म्हणजे ह्याही पेशंटांनी गोर गरिबां सगळे जे खाणेपार लोक आसात, जे उसगांव तिस्कार आसात, हांकांय पॅक करून तुमी सगळ्यांक जीएमसीन धाडटले. एंड इफ द पोंडा हॉस्पिटल वीच इज द ओनली हॉस्पिटल फॉर मोर देन 3 to 4 lakh people, if this is also closed, then what medical facilities are government assuring for the people of Ponda, Markai, Prior and Shiroda? म्हणजे to save one life, you are destroying so many lives. We want to save all life, so let government tell us, and please don't make it political. This is not any political angle दिवपाची गरज ना हांगा. दिलासा हॉस्पिटल मोगोन सुचयला. 4 म्हयने सरकारान कितें केलें काय म्हूण प्रश्न. तेन्ना थंय पेशंटां भायर काडपाक लागिल्ले. हाऊ कॅन यू डू दीस? 2 दिसां पयलीं बाळान जाल्ले बायलेक ते भायर काडटा, 2 दिसां पयलीं ऑपरेशन केल्ले पेशंटां भायर काडटा आनी बरोवन घेता. कितें बरोवन घेता? आमी विलिंगली भायर सरता म्हणून. तुमी जर असलें कितें करपाक लागले, आमी येवन न्हिदतले फाल्यां आनी आमी न्हिदून थंय ठाण मारून बसतले. सो करता तें सारकें करा. आमकांय जाय जाल्यार आमकां विचारा. हांवें स्वता दिलासा हॉस्पिटल सजेस्ट केलां, कोणी दुसऱ्यान करूं ना, किंवा भारतीय जनता पक्षाचेय कोण थंय येवना. आतां हे सगळे गोश्टी जाणा जावन आमकां सांगता की गॅस पायपलायन इज ओन्ली अवेलेबल एट दीस. तुमी 4 म्हयने कितें केलें? कोरोना सेंटराक फोंड्या म्हालान खूब सुवाती दिल्यो. कुडचड्या वेल्या आमदारान कुडचड्यार विरोध केलो. उपमुख्यमंत्री बाबूनी खंय केप्यां तेंच केलें. कितले हॉस्पिटल तुमचे कडेन आसा? कुडचड्यार तुमचे कडेन हॉस्पिटल आसा, नॉर्थ सायडीन तुमचे कडेन आसा, कित्याक घालना गॅस पायपलायन? आमदार जो आसा निलेश काब्रा, ताणें कुडचड्यार नाका म्हणून सांगलें. उद डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकरान सादें कोवीड सेंटर नाका म्हणून सांगलें खंय केप्यां. हांव आजून तांकां सांगता, एक प्रायवेट हॉस्पिटल डिक्लेअर करा, हेल्प करा तांकां. 100 कोटीचें प्रायवेट हॉस्पिटल दिया तांकां 1 कोटी आनी मागीर रिकवर करा तांचे कडल्यान. फोंडेचो आमदार रवी म्हणटा कितें करता तें लोकांक विचारून करात. कारण म्हाका आयज जे पर्यंत कांयच पळोवंक नाशिल्लें. आतां म्हाका प्रेसा वयल्यान न्यूजा वयल्यान कळ्ळें की अशें हांगासर घडलां. तेन्ना आमी हें करता की हांगासरले जे लोक हें आसा, आमकां खंयच हें करपाचें ना. तर आमी हें आमकां विश्वासान घेवचें, लोकां आमचे विश्वासान घेवचे, फोंडेचे लोकां विश्वासान घेवचे आनी हेजे फुडें तुमी ते स्टेप घेवचे. उत्तर गोंयांत कोवीड हॉस्पिटल कित्याक ना? फोंड्या कित्याक काय म्हूण फोंडेच्या बीजेपीचो खंय सरकाराक प्रश्न. गॅस पायपलायन बाकीचे फेसिलिटी आसा म्हूण खंय फोंड्या. फॉर एक्झाम्पल आमी जेन्ना विचारलें की नॉर्थ गोंयान हें तुमी कित्याक करिना, तेन्ना जी आमकां गजाल सांगली की हे जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंय गॅस पायपलायन आसा. प्रत्येक पेशंटा कडेन सिलिंडर व्हरप आनी हें कन्विनियंट ना. अशा वेळार ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ओवरनायट जायना. सिलिंडर पायपलायन आसप किंवा अन्य जनरेटर आसत, अन्य ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी ह्यो आज ह्यो सब डिस्ट्रिक्ट फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आशिल्ल्या कारणान सद्या आमकां इमर्जन्सी लेवलचेर हांगा शिफ्ट करचें पडटा अशें तांणी सांगलां. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.